मास्कॉट लॉन्चिंग सेरेमनी आमच्या मध्ये आसात आयओए प्रेसिडेंट डॉक्टर पी.टी. उषा, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, आमचे टुरिझम मिनिस्टर मिस्टर रोहन खवटे, त्याचबरोबर उपस्थितांमध्ये खास करून प्रेझेंट आसात श्रीमती MC मेरी कॉम, CS पुनीत कुमार, बाकी सगळे ऑनरेबल MLA, rest all the officers of IOA, Indian Olympic Associations, officers of the government of the Goa, आणि माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, ज्या मोगाची आमी वाट पळयताले गेले कितलेशेच दीस, खंय शेणलो कसो शेणलो, आणि सगळ्या जाणांनी ट्वीट केल्या उपरांत गोंयांत एकूच चर्चा, मोगा आसा तरी खंय. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे हाणें खूप मोठ्या प्रमाणात सगळ्यात पयली लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी एक बऱ्यापैकी घडोवन हाडलो आणि एक नॅशनल गेम्सचे वातावरण गोंयांत खूप बरें वातावरण केलें. ताज्या उपरांत आज मास्कॉट लॉन्च ह्या सेरेमनीक समेस्त गोंयकार गेली कितलेशेच दीस वाट पळयताले. ते 37th नॅशनल गेम्स हाजे आज मास्कॉट लॉन्चिंग सेरेमनी हांगासर जालो आणि निश्चित रित्या गेम ज्यो जावपी आसा ताचे वाटूय आमी सगळे जाण खूप मोठ्या प्रमाणात पळयता. हांव आज परत एकदा आयओएचे ऑफिसर्स आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आयच्या मास्कॉट लॉन्च सेरेमनीक. म्हाका दिसता गोंयच्या तरणाट्यांनी नवीन क्रांती खेळाच्या क्षेत्रात घडोवपा खातीर तयार रावचे. येता त्या दिसांनी आमी गेम होस्ट करता गोंया खातीर, देशा खातीर, खास करून गोंयच्या तरणाट्यां खातीर. गोंयच्या सगळ्या असोसिएशनांक आव्हान करता की मोठ्या प्रमाणात आमी पार्टिसिपेट जावपा खातीर सगळ्यांनी तयार रावचे, कारण येता त्या 37th नॅशनल गेम्स पयलेच फावटी गोंयच्या भुरग्यांक म्हणजे होस्ट करपाची संद गोंय सरकाराक गोंयच्या भुरग्यांक मेळटा, व्हॉलंटियर जावपाची संद गोंयच्या भुरग्यांक मेळटा, पार्टिसिपेट जावपाची संद गोंयच्या भुरग्यांक मेळटा. म्हाका दिसता ही संद आयज पर्यंत केन्ना मेळूंक नाशिल्ली, फुडें केन्ना तरी मेळटली. बट ह्या सुवातेचेर आमकां पयले फावटी ह्या आझादी का अमृत काल ह्या वेळार मेळटा. निश्चित रित्या म्हाका दिसता सगळे जाण हातूंत पार्टिसिपेट जातले, गोंयकार आनी गोंयचे समेस्त भुरगे ह्या हेजेर पार्टिसिपेट जातली.